पिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पाजीफोंड हांगसर भाजप युवा मोर्चान आयोजीत केल्ल्या एका कार्यक्रमांत आदले मंत्री रमेश तवडकर हांच्यांनी भाजपांत प्रवेश घेतलो। ह्या वेळार भाजपाचे खासदार केंद्रीय प्रवक्ती मीनाक्षी लेखी, प्रवक्ते PL संतोष, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्तांच्या हजेरींत तवडकरान पक्षांत परत एक फावट प्रवेश घेतलो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ताजे नंतरचो कालखंड त्या अनेक नेत्यांनी सगळ्यात पहिले आज जे उपस्थित आसा राष्ट्रीय सहसंघटक मंत्री की ताणें पहिले जो विषय केलो की भैया घर है हमारा, है घर वापस में आना है, हे सगळं पहिले आमंत्रण जे आसा त्या PL संतोषी म्हाका दिल्लें। आणि त्यानंतर एक दोन प्रत्यक्षांक की कितेंय आसूं दी पण एक आमचो नेतो तो नेतो, त्यामुळे मनोहरभाई म्हाका दोन नांव फोन घेतली त्या वेळेचेर त्याने सांगलें। तेव्हा अनेक जे वरिष्ठ नेत्यांनी आसा की सतीशभाई म्हणत, मनोहरभाई म्हणत किंवा PL संतोषी ताणें सांगलें की पक्षाक तुजी गरज आसा आणि तुम्ही पक्षांत परत येवपाक जाय। आणि हो जो विशय जो आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा, सगळ्या कार्यकर्त्या संदर्भात विचार केलो करत आसतना की एका अर्थान एक सामाजिक विचार मात्र आम्ही करत असतानाच की राजकारणात समाजकारण आणि राजकारण हे दोन बाजू जर आम्ही तिथेच भक्कमपणे जर पुढे वचूंक शकले जर जायत नाही, समाजाचो खूप मोठो उत्थान जर जावंक शकता ही स्वतःची माझी धारणा आसा। आणि त्याचमुळे की आज हो निर्णय घेतलेलो आसा, त्यामुळे उज्ज्वल आमच्या भारत देशाचे गोयचे भविष्य आम्ही सगळे विचारजन करता। गालजीबाग तळपण पुलाच्या प्रत्येक इलेक्शनाच्या निमतान तेन्ना धोलार बडी पडटले तेन्ना सांगताले की गालजीबाग आनी तळपणचो पूल आमी बांदतले म्हणून प्रत्यक्षान जावपाक पावलो जेन्ना केंद्रात नरेंद्र मोदीचो सरकार जालो। एअरपोर्टाच्या विकासा खातीर आमी काम करतले। आज दाबोळीच्या एअरपोर्टाच्या विकासा खातीर 450 कोटी रुपयांची तजवीज केंद्र सरकारान केल्ली आसा। याचो गोंया भितर IIT आयली, आमकां गोंयकारांक अभिमान, कारण ह्या देशात 15 लाख आशिल्ल्या गोंया भितर येदी व्हडली IIT येवप, वास्को बिर्ला इन्स्टिट्यूट आयली, NIT कुंकळ्ळेक येवपा खातीर कितलो त्रास पडलो आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आणि ह्या सगळ्या भितर IIT गोंया भितर आयली। आयज ही IIT गोंया भितर येवची म्हणून भारतीय जनता पार्टी सरकारान तुमच्या सगळ्यांचो प्रतिनिधी आम्ही सगळ्यांनी जे प्रयत्न केले आणि तेका नरेंद्र मोदीचो जेन्ना आशीर्वाद मेळ्ळो तेन्ना गोंया भितर IIT आयली आणि आयज दक्षिण गोंया भितर IIT येवपाची आसा। हो तुमकां आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा। जो STचो दर्जो दिलो तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिलो। आयज ते SC आणि ST कमिशन जे आसा, जे ST आणि OBC कमिशन जे आसा, त्या कमिशनात कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जो दिवपाचे काम इतल्या वर्षापासून पेंडिंग आशिल्ले। काँग्रेस पार्टी काकासाहेब काडगेची कमिटी, काकासाहेब कालेकराची कमिटी अपॉइंट केली, त्या कमिटीचो रिपोर्ट त्यांनी केन्ना हांगासर लागू करूं ना। तो लागू केल्या उपरांत जी रिकमेंडेशन्स आशिल्ली ती रिकमेंडेशन्स केन्ना मान्य करून घेवना। पण भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जालो, नरेंद्र मोदीचो सरकार जालो, कॉन्स्टिट्यूशना भितर बदल केला गेलो आणि आयज जे OBC कमिशन आसा त्या OBC कमिशनाक आयज जो कॉन्स्टिट्यूशनाचो दर्जो दिल्लो आसा तो भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा। कारण हांगासरल्या बारीक समाजा खातीर, OBC समाजा खातीर सड़क के ऊपर ब्रिज नहीं बने, रेल लिंक खाली बजट में डिक्लेयर हुए, 90 प्रोग्राम बरसों लटके रहे और उन सबको समाप्त करने का अगर बीड़ा किसी ने उठाया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जिसने हर जन का, सबका साथ सबका विकास को सही मायने में पूरा किया है। हुई थी और जिस समय पर मनोहर पारिकर जी डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय इस देश ने 40 साल पुरानी मांग OROP देके दी, 1 रैंक 1 पेंशन। इस देश में 1 रैंक 1 पेंशन भी कोई नई मांग नहीं थी, बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन जिसका काम करने का नसीब नरेंद्र भाई और मनोहर पारिकर जी का था। नसीब वाले को ये मौके मिलते हैं काम करने के, काम तो देश के बहुत सारे पेंडिंग हैं और वो एक एक करके पेंडिंग काम को खत्म कर रहे हैं। इन्शुरन्साचो प्रश्न ना की हाजी पहिले म्हजी कामाची कॅपॅसिटी पयली आसा आणि 2017च्या इलेक्शनाक जे कांय डिसिजनां चुकली ही सगळ्या पार्टीन मान्य केली आसा, लिडरशिपीन मान्य केली आसा, पक्षानं मान्य केली आसा। आणि त्यामुळे ताजे नंतरच्या कालखंडाक सुद्दां जो आसा न्ही म्हजो कामाचो जोश खंयच कमी जावंक ना। म्हणजे तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान हांव केवळ राजकारणा खातीरच आयिल्लो कार्यकर्तो न्ही, सामाजीक वातावरणांतल्यान आयिल्लो कार्यकर्तो। म्हज्या कामाचो जोश कंटिन्युअस कायम तसोच उरलो, कांय फरक पडना। त्यामुळे
पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांक दिसली की खंय तरी एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. ती पोकळी भरून काडपाचे दृश्टिकोनांतल्यान ताणें म्हाका पर्सनली रिक्वेस्ट केली की आज जी पक्षाची हानी जाल्ली आसा ती भरून काडपा खातीर तुजी आवश्यकता आसा. अशा तरेचो एक प्रस्ताव ताणें सगळ्यांक गेले सादारणशे एक 6 म्हयने ताणें सातत्यान आसतालो. म्हणून मागीर की जर अनेक जाणांक जर आपले ज्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा ताची रियलायज जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान जर म्हजी गरज आसा आनी एक राजकारण हें एक हांव समाजाचो एक दुसरो पयलो अशें धरून वता.